काँग्रेसींतल्यान राजिनामो दिवन भाजपान प्रवेश केल्ल्या दयानंद सोपटेक आमदारकीचोय राजिनामो दिवचो पडलो। आतां मांद्रे मतदारसंघात पोटवेंचणूक जावपाची आसा। भाजपान दयानंद सोपटेक पक्षान प्रवेश दिल्ल्यान मांद्रे मतदारसंघात 2 पंगड जाल्यात। भाजपाचे चडशे कार्यकर्ते अजूनय लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच बरोबर रावल्यात। आयतारा लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मांद्रे मतदारसंघातल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची जाहीर सभा घेतली। तेन्ना व्हडा प्रमाणात पार्सेकाराच्या बरोबर भाजपाचे कार्यकर्ते थंय हजर आसले। कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करताना लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हालींच देशभर भाजपान काडिल्ल्या रॅलीची याद काडली। तशेंच रॅली ही भाजपा बरोबर लोकसभा वेंचणुकेक रावपी उमेदवारांच्या फायद्याची आसली। मात उत्तर गोंयचो खासदार देशाचो आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान मतदारसंघातल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक कुशीक दवरून रॅली काडली। ही व्हड चूक केल्या। श्रीपाद नायकान केल्ल्या हे चुकीचो ताका पश्चाताप जातलो अशें पार्सेकारान सभेत उलयलो। तशेंच पक्षान सर्वेक्षणाच्या नांवान आपणाक फटोवपाचें षडयंत्र चलयलां। भाजप उमेदवारी दिवपाक शकता पूण प्रतिनिधित्व करपा खातीर वेंचून दिवपाक शकना तें काम मांद्रेचे मतदार थारायतले अशें पार्सेकार उलयलो। रॅली जी आसली ती कोणा खातीर आसली? देशभरात रॅलीजांचें आयोजन केल्लें आणि मोदीजींचे हात घट करपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघात त्या खासदारा फाटल्यान रावपा खातीर रॅली आसली। एका अर्थान श्रीपाद नायका फाटल्यान रावपा खातीर रॅली आसली। सभागृह विसारलो आणि तेचे टुणटुणे वाजोवन गेलो। म्हाका दिसता एका वाटेन श्रीपादान केले हे अक्षम्य चूक, म्हणजे ताणें सगळ्यो अपेक्षा भंग केल्यो। आमी ताका देव मनीस धरिली, ताणें केल्ल्यो जे खंय कमी उरलो कितें आसलो जाल्यार आमचो श्रीपाद भाऊ तो म्हणून आमी स्विकारी। पूण ही गजाल ताणें मोठी चूक केल्ली आसा आणि त्यामुळे ताणें ताची फळां भोगपाक म्हाका दिसता ताका रावचें पडटलें। सर्वेचें नाटक करून जर म्हाका खेळोवपाचो प्रयत्न करता आसा, सर्वेचो रिपोर्ट कितें आसतलो हो पक्षय ठरोवंक शकता। तांकां जावो तसोय सर्वे मेळोवंक शकता आणि सर्वे ताच्या फावरार आसा हे करून ताकाय तिकेट दिवंक शकता। पूण तिकेट पक्ष दिवंक शकता, आमदारकी दिवपाची जबाबदारी त्यामुळे दिवची तिकेट, तुम्ही तिकेट दीत राहा। आमदार करप की ना ही मांद्रेची जनता ठरयतली। आज 500-600 कार्यकर्त्यां खातीर आमी प्रयत्न आणि अपेक्षा धरतली। एकय भायर आमचो बॅनर ना, एक पोस्टर ना। ह्या मेळाव्याची फक्त वर्तमानपत्रांनी 3 वर्तमानपत्रांनी बातमी येयली, कटआउट ना, पॅम्पलेट ना, इन्व्हिटेशन कोणाक वचूंक ना, फक्त एक बॅनर। पण पक्षाच्या प्रेमापोटी पक्षान केल्ल्या अन्यायाच्या विरोधात मांद्रेची जनता पेटून म्हाका दिसता उठलेली आसा। आनी एक गोष्ट हांव शेवटचें निवेदन करता। तुम्ही सगळ्यांच्या भाशणात बदल पासून लक्ष्मीकांत पार्सेकाराकच तिकीट दिवची अशी आयली। हांव मातशें भितर एमेंडमेंट करता आणि मांद्रेची तिकीट पक्षान केरळातल्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक दिवची। जो ह्या मतदारसंघातले दूरगामी विचार करून केल्ले जे प्रोजेक्ट आसात, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसात, मोपा आसात, उदकाची स्कीम आसात, हॉस्पिटल आसात, हे सगळे जर फुडें व्हेले ताणें जाल्यार म्हाका खात्री आसा ज्या तालुक्याकडे मागास तालुको म्हणून फाटली 20-25 वर्सां पयलीं पळयताले तो तालुको नंबर 1 चो तालुको जातलो, हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना। हालींच मांद्रेची मंडल समिती पक्षान बरखास्त केली।
घडये मांद्रेंतल्या कार्यकर्त्यांक पक्षाच्या हेर संघटना वयल्यान काडपाक शकता तो पक्षाचो निर्णय अशें आदलो उत्तर गोंय जिल्हा वांगडी दीपक कोळंगडकार उलयलो. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यानी मंडळच बरखास्त करून उडयले. कदाचित फाल्यां परवा अरुणाक म्हणटाना म्हाका म्हटलो की उत्तर गोंयचो उपाध्यक्ष कदाचित हांवूय नासत. अशा वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांच्या खंयच्या खंयच्या तरी स्टेट लेवलच्या किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या पदाचेर आसात. ताका कदाचित ह्या 2-3 दिसांत आमकां ते गोष्टी सांबाळचे पडटले. पण आमकां तेची पर्वा ना, कारण ज्या दिसा ही गोष्ट घडल्या आणि त्या गोष्टीच्या नंतर एक 2-3 दिसां हांगासर पुराणी म्हणून जे संघटन मंत्री आसात ते हांगासर येयले. तांकांय आमी त्या वेळार हीच गोष्ट सांगल्या की जो पर्यंत तुम्ही हो तिडो सोडयना तो पर्यंत हांगासरलो लढो हो शांत जावचो ना. आणि आयच्या ह्या येद्या संख्येन जमलेल्या कार्यकर्त्यां असून ही याची परिस्थिती तांकां पावतली. दयानंद सोपटेन आमदार आसतना दलालीचे प्रश्न सोडल्यार मांद्रे मतदारसंघातल्या उदरगती संबंधान एकय प्रश्न विधानसभा अधिवेशनात विचारतना दिसलो ना असो आरोप जिल्हा वांगडी अरुण बांदकारान केलो. 2017च्या निवडणुकेत वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघात सर्वे करतो आणि त्या सर्वे चौकशी करची आमचे आमदार कित्याक पडले ते. अरे त्यांना तुम्ही सांगा बरे. आणि जे प्रामाणिक कार्यकर्ते आहात त्याच्या कार्यकर्त्याचे तुम्ही विश्वास घातल्याक बसयता खंयचो न्याय हो. अरे सर्वे करतात म्हणटा तुम्ही. सर्वे आयजन करायचो सर्वे येवन बीजेपीच्या ऑफिसान पणये जावचो ना. सर्वे येवन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करा, तुमकां हिशोब मेळटलो. आम्ही सर्वे करता आणि बायक रॅली आमचो श्रीपाद भाऊ ह्या भागाचो 4 फावटी लोकसभेक निवडून आलेलो खासदार तो डिक्लेअर करता तिकेट किरी आजोबाच्या देवस्थानाकडे आणि एका वाटेन सर्वे करता. म्हाका काकू दिली क्यू येयली भाऊची आमकां. अरे भाऊ तुका आम्ही 4 फावटी ह्या कार्यकर्त्यांनी निवडून हाडला खासदार केला. ह्या भागातून प्रत्येक फावटी लीड दिले. तुका अजिबात मातसो सुद्दां ह्या दिसूंक ना, खंय मनात दिसूंक ना. एखाद्या कार्यकर्त्याक तुम्ही विश्वासान घेतल्यात, एकदा तरी या 5 महिन्यात तुम्ही हांगा येऊन चौकशी केल्यात आणि तिकिटीची भाषा बोलता तुम्ही. आम्ही ठामपणे पार्सेकर सरांच्या उभे राहतो ठामपणे. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या कार्यकर्त्या मेळाव्याक हेर मानेस्तांचेर आसले. तांची थंय उलोवपां जाली. सगळ्यांक खबर आसा जे चोपड्यापासून आगारवाड्या जंक्शना पर्यंत रस्तो आसा हो ह्या आमदाराक जावून 100 मिटराचो करपाक पुढे कितें नेतृत्व करतलो रे हो. जॉब दिले, कोणाक जॉब दिले? पार्सेकारांक जॉब दिवंक ना. जे आयज मोठ्या मोठ्या पदांचेर जावंक नासले मांद्रे मतदारसंघात हे सरांक जॉब दिले. काय कार्यकर्त्यांक नाराजी जाली आणि कार्यकर्त्यांक पेटोवन घातले की तुझे काम जावना मरे, तू ताका सोड. एक आयज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक कळले आसा जो नेतो कसो आसचो, जो आमदार कसो आसचो. आयज भारतीय जनता पार्टी कडेन मुख्यमंत्री पद आता पर्रीकर सरांची तुमकां सगळ्यांक प्रकृती खबर आसा. तर त्यांच्याकडे आयज शोधून हाडटात. ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांतले लोक विनय लागीं करून भीक मागून कित्याक फिरता.